मोगाच्या कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो, तुमकां सोमयेस्तां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता। आज आमी इगर्ज दोतोर प्रसंग दितेल्यांचो पात्रोन जावन आसचो सांत जुआंव क्रिसोस्तम हाचें स्मरण करता। तर मोगाच्यानो मुखलो थोडो वेळ ह्या भगवंता विशीं इल्लेशें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया। जुआंव 349 इसवेंत अंतिओकांत जल्मालो। ताची आवय ग्रीक भाशेची क्रिस्तांव आनी बापूय अक्रिस्तांव। बापूय सैन्यांत व्हड अधिकारी जावन आसलो। जुआंव ल्हान भुरगो आसतनाच बापूय अंतरलो। आवयन देवबिरांतीन ताका वागयलें। आपल्या 18 वर्सां प्रायरच ताणें पवित्र स्नान घेतलो। मुखलीं 6 वर्सां प्राजिताची मठवाशी जिणी तो जियेलो। उपरांत 30 आनी 6 वर्सां प्रायर ताका याजकी दिक्षा लाभली। मुखलीं 12 वर्सां आपल्या स्वंत गांवांत अंतिओकांत प्रसंग दिवन ताणें करचिली। जुआंव थंय पवित्र पुस्तकाची गूण जाणवाय आसली, मात्र न्ही ग्रीक तशें लातीन भाशेन ताका चड मोग आसलो आनी ह्या भाशेन तो चड सुडाळ उलयतालो। ताची पवित्र पुस्तकाची जाणवाय गूण चिंतपां ताच्या प्रसंगांनी प्रतिफलीत जातली जाल्ल्यान लोक हारीहारींनी ताका आयकूंक कुडसातालो आनी ताळयो पेटून ताका उल्हासितालो। ताच्या प्रसंगांनी गुंडायेची आत्मीक जाणवाय आशिल्ल्यान ताका क्रिसोस्तम म्हणजे भांगाराच्या तोंडाचो म्हूण नांव आयलें। ह्या ताच्या विशिश्ट देण्या खातीर कॉन्स्टँटिनोपलाचो पात्रियार्क जावन ताका नेमलें। त्या उपरांत पवित्र सभेंत सुमार नवीकरण ताणें हाडलें। प्रत्येक जावन पवित्र सभेचो खर्च ताणें उणें करयलो। नैतिकतेक चड म्हत्व तो दितालो जाल्ल्यान तोय सादी जिणी जियेलो आनी हेरांकी तशें करूंक ताणें उलो दिलो। मठवाशी शिस्त ताणें रुतां केली आनी साबार प्रबंध आनी पुस्तकां ताणें ह्या वेळार बरयलीं। तांतलीं आजून थोडीं आसात। कोणाचीच दाक्षिण्य नासतना तो प्रसंग दितलो जाल्ल्यान रायाळ कुटुंबांतले आनी ग्रेस्तांचें अनैतीक वैभवीत आनी मजेचें जीवन ताणें खंडन केलें। ह्या ताच्या तीक्ष्ण सीदा आनी स्पश्ट प्रसंगाक जायत्यांचो वैरी जायजे पडलो। आपणाची अनैतीक जिणी खंडन केल्ल्या खातीर रागार जाल्ली राणी युडोक्सियान अलेक्झांड्रियाचो बिस्प थियोफिलोसा संगी मेळोवन 403 इसवेन ताका बहिश्कार घालो आनी गडीपारी केलो। पूण राय आर्काडियासान ताका फाटीं हाडलें तरी 2 म्हयन्यांनी परत आर्मेनियाक काळ्या दर्याच्या उदेंतीक आसच्या राणाक ताका गडीपार केलो। ह्या राणान चलोवन आसतना साबार कश्ट ताणें सोंसले। ह्या कश्टांक सरसंगतींनी देवाक महिमा जावं अशें म्हणून सप्टेंबराच्या 14 तारखेर 407 इसवेंत ताणें प्राण सोडलो। ह्या ताच्या विशिश्ट देण्या पासून पापा पियूस 10व्यान 1909 इसवेंत प्रसंगदारांचो पात्रो म्हूण पासारलें। तर मोगाच्यानो सांत जुआंव क्रिसोस्तमाच्या जिविता विशीं आमी कितें लिसांव शिकया? वय, सर्गीचे जाणवायेची शिकवण थीर सोंसणीकायची देख घेवन क्रिस्ताचे विश्वासीच आमी जावयांगी। वय, सर आमच्या कश्टांनी ताणें म्हणले बरी सर संगतीक देवाक जावं महिमा अशें म्हणया। तर मोगाच्यानो ह्या नियाळांत भाग घेतल्या तुमकां सर्वांक
देव बरें करूं म्हणटा. सांग क्रिस्तो समज आम्हा पसत विनंती कर.